लिगेंतली कालची लढत FC गोवा पंगडाच्या आक्रमणाक नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाच्या बचाव फळयेन योग्य प्रत्युत्तर दिल्ल्यान FC गोवा नॉर्थ ईस्ट युनायटेड मॅच 1-1 बरोबरीत सुटली. नॉर्थ ईस्टाचो गोलरक्षक मिरशाद मिचून FC गोवा पंगडाच्या जॉर्ज ऑर्टिजाचे सगळे यत्न अयशस्वी केले. हर्नेन सांताना दुसऱ्या मिनटाक नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाक आघाडी मेळोवन दिली. 87व्या मिनटाक परतून ऑर्टिज आड मिरशाद हांच्या नॉर्थ ईस्टाच्या गोलीन बाजी मारली. निर्धारीत 90 मिनट्सान ही बरोबरीची कोयडी कायम उरली.